नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्या गोंयांत वेगवेगळे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसात. मेन म्हणटात ते एनवायरमेंटल प्रश्न जाल्ले आसात. युनिटी मॉल चिंबला जाता ताका विरोध करपा खातीर सगळे लोक गोंयकार एकठांय जाल्ले आसात. हरमला जे लँड कन्वर्सन जालां ताजे विरोधात आंदोलन जाल्लें आसा आनी हे सगळे फाटभुंयेचेर आमचे गोंयचे एक नामनेचे सुपूत जे अलाहाबाद कोर्टाचे फॉर्मर चीफ जस्टीस फेर्दिनबाब रिबेल हांणी एक गोंयकाराक येवकार उलो मारिल्लो की सगळ्यांनी एकठांय येवन आतां ह्या हाजेर असले सगळे गोंयच्या प्रश्नाचेर आवाज काडपाक जाय म्हणून. एक म्हणटा ते फेर्दिनबाब हो जर आमचे कुंकळचो आनी कुंकळीच्यान म्हाका दिसता सगळे जे आमचे जे चळवळी सुरू जाल्यात तातूंत भितर कुंकळेचो एक वांटो म्हत्वाचो आसा. ह्याच फाटभुंयेचेर आमी चर्चा करपाक आपयल्या ते आनेक कुंकळकार ते म्हणजे एल्वीस बाब गोम्स. तांकां एल्वीस येवकार तुका. एल्विसाची वळख करून दिवपाची गरज ना. एल्वीस म्हणटा तो सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी ह्या संघटनेचे वेगवेगळे सोशल इश्यूज आनी एनवायरमेंटल इश्यूजाचेर आवाज काडटात ताजो कन्विनर आसा. एल्वीस तुका आपोवपाचें कारण हांगा मेन म्हणटात ते ह्या आफ्टर आमचे फेर्दिनबाबान जो उलो मारलो ताच्या फाटल्यान सगळ्याक कशें सोशल मिडियाचेर तांचो प्रसार जावपाक लागलो ताच्या उल्याचो आनी तातूंत तुवें एक्टीव आशिल्लो. ताका लागून तुका ह्या हातूंतले खबर आसा म्हळ्यार आमकां कळून आयलां की तूं हाज्या फाटल्यान हे जे फाटल्यान एक ग्रूप आसता तातूंत भितर तुवें एक एक्टीव आसा म्हणून. कितें एक्झॅक्टली कित्याक लागून दिसता तुका ह्या सद्याक इतलो गोंय उचांबळ जाला कित्याक लागून दिसता? लोकांची भावना व्यक्त करपाक एक कितें तरी साधन मेळ्ळें तांच्या उल्याचेर. आनी ताणें उलो कसो दिलो त्या खंयच्या परिस्थितीन तें हांव सांगतां. हरमळाक जी मोर्चा जाली, मोर्चा काडलो आनी कित्याक लागून काडलो तो अचानक 3.5 लाख एका झटक्यान 39A लावन कन्वर्शन दिलें कोणाक तरी. तर तेन्ना तो विचार जालो, ताच्या मनान विचार जालो अशें दिसता म्हाका फ्रॉम वॉट आय गॅदर की एकाच स्ट्रोक ऑफ अ पेन जर इतल्यो मोठ्यो जमण्यो रुपांतर जाता, कन्वर्शन जाता, तर रिजनल प्लॅन थंय बाजूकूच उरलो. इतलो म्हणजे मेहनत घालून लोकांचे विचार घेवन जो रिजनल प्लॅन केल्लो तेन्ना तो रिजनल प्लॅन खरो म्हणजे फ्रीज जावपाक जाय आशिल्लो 10-12 वर्सां तरी एटलिस्ट डेव्हलपमेंट. पूण हाका बायपास करून रिजनल प्लॅनाक बायपास करून हें जे कन्वर्शनां करपाचें जे कॉन्स्पिरसी म्हणटा हांव गोंयचेर तें चल्लां तें खरेंच घातक अशें दिसून येता. म्हणून ताच्या मनान एक विचार आयलो आसतलो की आतां गोंयकारांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. कित्याक गोंयकार जो पर्यंत एकठांय येना हें चालूच उरतलें आनी सामकें निसंटना कडेन पावतलें गोंयां. सो हें गोंय स्वतंत्र सैनिकांनी जें झगडून घेतलें परत आनीक हें इतलेच दिसां भितर सोंपपाक घेतलेलें अशें विचार. आनी जेन्ना ताणें पळय तो उलो मारलो इट वॉज व्हेरी स्पॉन्टेनियस. म्हाका दिसना ताच्या फाटल्यान व्हडलोसो विचार करून ताणें तो उलो मारलो म्हणून. मनांतल्यान काळजांतल्यान मारलो. काळजांतल्यान मारलो आनी ताका पळय रिस्पॉन्स मेळपाक लागलो. इट वॉज सिम्पली ट्रेमेंडस. आनी ऑफकोर्स मिडिया तुमी ताच्या फाटल्यान तुमी तुमचो मोठो हातभार आसा. कित्याक सगळेच जाण ताचे कडेन आयले आनीक इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ सॉलिडेरिटी. मिडियान अशें दाखयलें की आमकांय दिसता की हें चल्लां तें सारकें ना. फॉर द फर्स्ट टायम एडिटोरियल लेवलाचे लोक तुमचे सारके लोक जे येवन ताका मेळपाक लागले आनी तातूंतल्यान जे मागीर एक चड करून सोशल मिडिया ऑफकोर्स ते लोकां पर्यंत पावलें, बारीक बारीक समाज सगळे पावले. दॅट वॉज रियली समथींग अनबिलिवेबल. आनी ताणें प्रमुख्यानी कितें केलें ताणें आपले एक भितरल्यान काळजांतल्यान दाखयलें. इवन आपलो नंबर दिलो. डायरेक्ट लोकांक नंबर दिलो. आनी फॉर द फर्स्ट टायम सुशांत हांव सांगता अशें हांवें पळयलां की जो रिस्पॉन्स येवपाक लागलो सुरवातेक इट केम फ्रॉम द तालुकाज ऑफ पेरने, बिचोली ह्या वाठारांतल्या लोकां कडल्यान ताका रिस्पॉन्स डायरेक्ट ताच्या फोनाचेर येवपाक. तूं म्हणटा ते सामके हे तालुके म्हणटा ते बीजेपीक सपोर्ट करपी तालुके. हय ते आतां बीजेपीक सपोर्ट करपी कोणाकय सपोर्ट करपी आसूं पण चडशे चळवळी न्ही गोंयच्यो चळवळ्यो ज्यो जाता हांगा एक तर आमच्या हांगा लोहिया मैदानार जाता. चड करून लोहिया मैदानार सगळ्यांत चड इतिहास आसा. पूण फॉर द फर्स्ट टायम ह्या लोकां कडल्यान जो प्रतिसाद मेळपाक लागलो तातूंतल्यान म्हाका एक एनालायज केलें जाल्यार दिसपाक लागलें की खरेंच गोंयकार एक दुखवल्लो आसा जें कितें चलता ताचेर. ओके. तर फाल्यां आतां ह्या ताजेर तुमी चर्चा करपाक फाल्यां पणजे मिटींग आपयिल्ली आसा. सो कितें कसो लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा कित्याक?
कितले लोक येतले अशें दिसता तुका? सद्याक बरो आसा. कित्याक पयलीं हांव सांगता तुमकां, पयलीं जेन्ना अशी ल्हानशी चिंतन बैठक घेवपाचो विचार आशिल्लो तांचो, आनी तातूंत एक 50 लोक कोणाक तरी अशें जे अंडरस्टँड जाता तांकां आपोवचे. आनी पूण रिस्पॉन्स पळयल्या उपरांत दिसलें की चड लोकांक इंट्रस्ट आसा तितून सहभागी जावपाक, आनीक तें वाडत गेलें. मागीर पयलीं एक हॉल बूक केल्लो, तो कमी पडटलो म्हणून मागीर आनीक एक मातसो मोठो केलो. तोय कमी पडपाक शकता त्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करून मागीर इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांजान जी एक 300 लोकांची कॅपॅसिटी आसा, फाल्यां कितल्यांक मिटींग जातली? 3:30 मिटींग, 300 लोकांची कॅपॅसिटी आसा, त्या हॉलान वेवस्था केल्ली आसा. आनीक आतां फायनली लोकांचेर आसा. आमी आतां लोकांक परतो एक उलो मारया की तुमी येवचें, येवंक शक्य जायना जाल्यार एटलिस्ट सपोर्ट व्यक्त करचो, खंयी आसूं तुमी. पण म्हाका आनीक एक सांग, तुका आतां स्पेशली तूं आतां चळवळीक तुजे सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी सगळे विशय घेता हे करता, अशें गोंयांत कितें जालां की लोक कितले उसांबळ आसात? स्पेशली ह्यो आमच्यो रिमोट एरिया ज्यो पयलीं थंड आसताल्यो तांकां कांय दिसना. हे पळय निसंटन जे कोस्टल भागांत चालू जाल्लें, आनी हें काल आनी आजच जावंक ना. म्हणून हांव कितें म्हणटा, खंयच्याच सरकाराक दोश दिवनूय चलचें ना. सरकाराक दोश दितलो, ऑपोजिशनाक, सगळें हें कितें कलेक्टीव फेल्युअर जाल्लो आसा. इवन तितून लोकूय आसा इनवॉल्ड. सो हो कलेक्टीव फेल्युअर जाल्लो आसा. मागीर सरकार खंयचें आसूं तें व्हडलें कांय पडोंक ना. पूण जें निसंटन पयलीं कोस्टल भागांत जाल्लें, आतां पर्टिक्युलरली बार्देस भागच जर तुमी घेतलो जाल्यार आज थंय कांय एक शिस्त म्हणटा ती उरूंकूच ना. कोण आपल्याक जाय तें करता. म्हाका खबर आसा, हांव ल्हान आसतना कांदोळे बिदोळे येदी व्हडली क्रिस्टीन बीच म्हणल्यार कितें कळटालें तुका? सोपोन उडयलें. आतां तुका पांय घालपाक थंय जागो ना. सोपोन उडयलें सगळें. हे पळय नॅचरल एसेट आमचें आसलें आनी हो नॅचरल रिसोर्स तो सगळो सोपोन उडयलो फॉर प्रायवेट प्रॉफीट. आनी हें करता करता हळू हळू सगळे कडेन स्प्रेड जावपाक लागलें. साश्टीचे लोक मातशे तेन्ना सामके धारेर धरून अशें म्हणजे रेव्होल्युशन कशें करी म्हणून तें मातशें स्लो डावन जाल्लें हांगा. हळू हळू ताचो परिणाम हांगाय येवपाक लागलो. पूण फॉर द फर्स्ट टायम आतां ह्या 5, 10, 15 वर्सां भितर जे लोक हे आतां हे बॅगां घेवन येतात तेंचे पळय इनरोड्स ताणें ते भितर केल्या. ते रायट फ्रॉम बिचोली. आतां पळयलें जाल्यार व्हडले म्हणजे प्रायवेट आर्टिफिशियल बीच हांगा आतां विलाज पळय येवपाक लागल्या. ते एका विलाक एक स्विमींग पूल. कितें आज हांगा लोकांक उदकच मेळना सारकें. हांव तुमकां सांगता, पणजे सारक्या शारान उदक मेळना आनी हे आतां एकट्याक स्विमींग पूल उपलब्ध करून दिवपाचें जें चल्लां. सो लोकांची वॉटर सिक्युरिटी पळोवप ना, लोकलांक कांय किंमतच ना. आनी दोंगर जाय तशें कापप, कितें एनवायरमेंटाचेर कितें परिणाम जाता तो चिंतप ना. आनी कांय चिंतिनासतना जे पळय निसंटन करपाच्या मार्गार आसा. आनी हें निसंटन आतां हळू हळू कोस्टल भागांतल्यान जें भितर पावलें ताका लागून म्हाका दिसता एक पॅन गोवा ताचो एक इफेक्ट जालो. तुका एक हे तूं म्हणटाली हे फकत आमी म्हणटाली हे फकत असलेच्यो कितें चलता ते नॉर्थ गोवाकच चलता म्हण. आज जर तूं काणकोण वचून पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता ते कोमदारी जमनी बसून लोकांनी आपली प्रायवेट म्हण आपल्या नांवार लागून विकून दोंगराचे दोंगर विकून काबार केल्ले आसात. बिचाचेर म्हणजे तुका काब द रामाचे पयर एक तो बीच सील जाला, आमचो क्लब सील जाला. तातूंत भितर पळयल्यार ती सरकारी जमीन आमचे एनक्रोचमेंट करून आमचे नो डेव्हलपमेंट झोनाक सामके दोंगर कापून थंय विलाज उबी जाली. विलाज म्हणजे कॉटेजीस उबी जाल्यो. सो हे जर पळयल्यार कितें हे खंयच्या लेवलाचेर सगळी पावली आसात? हे खंयच्या लेवलार पावपाक कारण म्हणटा तें चड करून ब्युरोक्रेट्स. हांकां कोण तरी सांगता ओगी रावा म्हणून कायद्याच्या बाबतींत जें एक्शन जावंक जाय तें जायना. सो आतां वेळ आयल्या पयलीं तांकां भितर उडोवपाक जाय. सेम आमचे बर्श जर हे पळयल्यार अरुण कुमार मिश्रा जो आमचो CJJMचो अध्यक्ष आशिल्लो IAS ऑफिसर, ताणें जर तेन्नाच जर तो हे केल्लो, तांचो प्रोजेक्ट आसता तांकां जर परवानो नाकारिल्लो, हे जावचेच नासलें. म्हणून आज आनीक सांग तुका, आमचे काब द राम एक प्रोजेक्ट असो आसा की ते म्हणटा की दिल्लीवाल्याचो कोण तरी म्हणजे आमचे सत्ताधारी पक्षाचो कोण तरी दिल्लींतलो ताणें हें केलां आनी तो इतलो सामकी इलिगल आसा, ताजेर एक्शन करपाक सद्याक भितात. तेच जालां न्ही. जे कायद्यान तांकां एक अधिकार दिल्लो आसा ह्या ब्युरोक्रेट्स जे आसा तांकां, ते आज वापरिना. ते कित्याक भितरल्या घरा वचा न्हय तुमी. आनी कित्याक बसल्या थंय? कोणाची पोटां भरूंक बसल्या तुमी? तुमकां जर भंय आसा कोणाचो जाल्यार तुमी ते सोडा आनी वचा. आनी दुसरो कोण तरी एक्शन घेतलो. आज ते एक्शन जायना म्हणून ही परिस्थिती सामकी गोंयच्या चड माथ्यार थापल्या.
आनीक आज ह्या कॉलांतल्यान म्हणजे फाल्यां जी काय सभा जातली तातूंतल्यान एक हांव आशा धरतां की प्रत्येक गोंयकाराक हें आतां कळटलें की कितें तरी आसा, आमी कलेक्टिवली एकठांय येयले जाल्यार कितें तरी एक बदल जावंक शकता. कित्याक ताचें एक उदाहरण म्हणटा तें हरमळाक जो मोर्चा जावप, दुसऱ्या दिसाक वो कॉल वचप आनी तिसऱ्या दिसाक तें डिसिजन रिवर्स करप. सिक्वेन्स पळया, हरमळाची मोर्चा जाता, फेर्दिनबाब रेबेलो जस्टीस कॉल दिता की गोंयकारांनी एकठांय येवपाक जाय, तें सगळ्या कडेन व्हायरल जाता आनी चवथ्या दिसाक हें डिसिजन जें घेतिल्लें कन्वर्शन करपाक तें रिवर्स जाता. एल्वीस एक आतां तुवें पळयलें आसतलें की आतां गोंय म्हणटा तें गोंयकारा कडेन उरूंक ना. कोण तरी शिल्पा शेट्टी म्हणटा आतां इलिगली हें काडटा, आमचे रिजॉर्ट काडटा. मेन म्हणटा पयलीं ताका डिमोलेशन ऑर्डर येता, ताजे फाटल्यान डिमोलेशन ऑर्डर थंयच आसतना तिका शो कॉज नोटीस धाडटात. चल्लां कितें पळयल्यार गोंय म्हणटा गोंयकाराचें न्ही, गोंय आतां दुसऱ्याक विकिल्लें आसा दिसता तुका. अशेंच जालां न्ही, म्हणून आज इतले लोक आपली भावना व्यक्त करता न्ही. हो रिस्पॉन्स जो मेळपाक लागला एका साद्या कॉलाक, तो कित्याक लागून दिसता तुमकां? हाकाच लागून जाला न्हू तो. सो हातूंतल्यान कितें तरी एक सोल्युशन लोक काडूंक शकता, कित्याक सरकार फेल जाल्लें आसा, ऑपोजिशन फेल जाल्लें आसा आनी कांय लोक शामील जाल्ले आसा ह्या सगळ्या भानगडीन. हे म्हणून हे कलेक्टिवली फेल जाल्ले आसा. सो बाय एंड लार्ज जर लोक एकठांय येत जाल्यार तितूंतल्यान एक सोल्युशन काडूंक शकता. असली शिल्पांनी आनी कोण कितलीं आयलीं म्हणून कांय खपोवन घेवपाचें ना. हो जेन्ना संदेश आमी फुडें घालतले आनी दितले लोकांक, तेन्ना कितें तरी एक परिवर्तन जातलें. तुका एक पळयला अशीच परिस्थिती जेन्ना दिगंबर सरकार म्हणजे काँग्रेस सरकार आसतना जाल्लें आनी ताच्या फाटल्यान मेन म्हणटा इतले SEZ गोंयांक हाडपाक सोदताले, इतले हे आमचे कन्वर्जन जावपाक थंय तेन्ना गोवा बचाव आंदोलन म्हणटा सुरू जालें. तेंय बी अशेंच एक मिटींग जावन तातूंतल्यान तें स्पार्क जावन तें मागीर फुडें जाल्यान इतलो ओके निमाणे कडेन गोंयच्या सरकाराक SEZ पॉलिसी स्क्रॅप करची पडली. जो आमचो रिजनल प्लॅन आशिल्लो ताजेर विचार करचो पडलो. सो ही जर एक जेन्ना लोक उठटा तेन्ना तो सारको पेटून उठटा आनी एक तर लोक पेटून उठलो की ताका आडवप हें ना. हाजी परत पुनरावृत्ती जातली अशें दिसता तुका? अशी आशा दवरूनच फुडें चलता न्ही. एकूच डिफरन्स कितें आसा, तेन्ना SEZ म्हणून ना जाल्यार आनी खंयचे प्रकल्प जे येताले आनी लोक विरोध करताले, पर्टिक्युलरली रिजनल प्लॅन बी, तेन्ना एक लोकांचो आवाज वाडल्या उपरांत ते एक आयकपाची क्षमता दवरताले तेन्नाच्या सरकारान. ते कितें जावं मागीर राज दिगंबर हेवटेनलो ते वटेन वचूं आनी कितें जावं, दॅट इज गॉन फॉर हिज कन्विनियन्स. पूण तो सदांच सांगतालो, म्हाका याद जाता की आपणें मागीर सोनिया गांधीक विचारलें, हू वॉज द UPA तेन्नाची हें आशिल्ली ती अध्यक्ष, तर तिणें सांगलें लोकांक नाका जाल्यार वाय वी शूड एग्री विथ दीस, यू टेक युअर डिसिजन म्हणून. आनी म्हणून ती SEZ सारकी रिजनल प्लॅना सारकी जी डिसिजन आसलेली ती कॅन्सील जाली आनी लोकांक जाय तशेंच जालें. फायनली रिजनल प्लॅन बाय एंड लार्ज वॉज एक्सेप्टेड बाय द पीपल. आज तोच रिजनल प्लॅन आसा काय ना हो व्हडलो प्रश्न, कित्याक तो रिजनल प्लॅन कोणशाक मारून चल्लां तें सगळें बियॉन्ड द रिजनल प्लॅन. म्हणून ही प्रॉब्लेम न्ही. सो दॅट इज द डिफरन्स. तेन्ना सरकारां आयकतालीं लोकांचो आवाज, आज सरकारां आयकना. सो ताका लागून म्हणटा फाल्यां तुमची आतां मिटींग आसा, लोकांचोय कडल्यान जो प्रतिसाद आमकां आयकूं येता ते प्रमाण प्रतिसाद उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. हाचे फाटल्यान वेगळें कितें जातलें काय म्हणून, कारण परत आनीक आसा हांव हें करता 2026 2027 इलेक्शन्स येवपाचे आसात. कित्याक हेच हाजे गोवा बचाव आंदोलन जातकीर काँग्रेस सरकाराक वचचें पडिल्लें. सो असो कितें प्रोसेस आसा? हांव कांय भविश्यवाणी करूंक शकना, नायदर आय वॉन्ट टू डू दॅट. पूण अशें दिसता की कितें तरी हितूंतल्यान निश्पन्न जातलें, समथींग गूड वील कम आउट. कित्याक एक माप भरल्या उपरांत तें वत्ता म्हणटा पळय, तसल्यांतलें आतां जाल्लें आसा गोंयांत. सो आय थिंक इट इज टायम की कितें तरी बदल हाडपाचो टायम आयला आनी दीस इज द रायट मोमेंट. आनी हो रायट मोमेंट जो आतां आमच्या मुखार आसा तो आमी वगडाव न्हय. कित्याक हो जर आतांचो मुवमेंट वगडायलो परतो जाल्यार कांय फायदो जावचो ना. म्हणून हें जे आतां ही चळवळ जी आसतली ती जाता तितली अपॉलिटिकल आसतली. म्हणजे तितून पॉलिटिकल ताका कलर येवपाक जायना. ना म्हणून कोणें ताची एडवांटेज घेवपाचो सुद्दां प्रयत्न करपाक जायना की आपल्याक ताचो फायदो जातलो, तुका ताचो फायदो जातलो. पॉलिटिकल फायदो हय. पॉलिटिकल फायदो घेवपाचो एक प्रयत्न जाला कांय 2-3 दिसांनी. आय हॅव ऑब्जर्वड दॅट. म्हाका दिसता तो जावं नये. लेट इट बी अ पिपल्स मुवमेंट
लोकांचो मुवमेंट जाल्यारच कितें तरी सी एनीबडी कॅन बी इन एनी पार्टी कॅन बी सिंपथायझर ऑफ एनी पार्टी. पूण ह्या वेळार दॅट डज नॉट मॅटर. ह्या वेळार पयलो आमच्या मुखार कितें आसा उद्देश की हें गोंय सांबाळूंक जाय, कितें उरलां तें तरी सांबाळूंक जाय. ही लॉलेसनस पळय आयल्या सामकी टोटल लॉलेसनस. आतां तुमी म्हणटा शिल्पाचे जी शेट्टीचे जें चल्लां, मागीर तुमी खोलाचें एक उदाहरण दिलें. म्हणजे कितले नोटिसी दी, कितेंय कर, जे ब्युरोक्रेट्स आसा ते अशे सामके पपेट्स जाल्ले आसा. दे डोंट वॉन्ट टू टेक एक्शन. मागीर कोण घेतलो एक्शन? अशातलो प्रकार. कितले फावटी कोर्टान वतले आनी कोर्टान गेल्यार निर्णय दिवन सुद्दां ते इम्प्लिमेंट फायनली तुमीच करपाक जाय. तुमी करिना. आज कितले ते सावंड पोल्युशन हें तें सगळे कडेन पळयलें जाल्यार सामकें धुमशाण घातलां वयता तें. सो हितूंतल्यान सुटका मेळची ह्या सगळ्या हितूंतल्यान. कित्याक आतां असो वेळ आयला की पुर्तुगेजाचें शासन कशें आसलें आनी आतां शासन कशें आसा. जी जबरदस्ती तेन्ना जाताली लोकांचेर आनी आतां जबरदस्ती जी लोकांचेर आतां आज तुलना करपाक लागले लोक. कितें अशेंच वातावरणांतल्यान फायनली आमकां तेन्ना सुटका मेळिल्ली. आतां अशाच वातावरणांतल्यान आमकां सुटका मेळटली अशी हांव आशा करतां. सो ह्या हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. मेन म्हणटात ते एडविसान म्हणलें तशें की आतां आमी खंयचे पॉलिटिकल आयडियोलॉजीज किंवा पॉलिटिकल पार्टी हे मुखार लक्षांत दवरनासतना गोंय म्हणटा तें लक्षांत दवरपाक जाय. आनी ताका लागून आतां एक हें जालां की गोंय जर वाचयतलो जाल्यार गोंयकारांनी वाचोवचें पडटलें आनी त्या खातीर गोंयचे लोकांनी फुडें येवचें पडटलें. सो ह्याच हाजेर आमी अशें म्हणटात की फालची जी मिटींग जी फेर्दिनबाब रिबेल हांणी आपयल्या तातूंतल्यान एक खिणगी पडून कितें तरी बदल जावपाक शकता अशें सद्याक तरी परिस्थिती दिसपाक शकता. आनी गोंय जर सांबाळून दवरपाक जाय जाल्यार तो बदल जावचो अशें आमी मागतात. आनीक ही चर्चा थांबयतात. एडवीस देव बरें करूं. देव बरें. आनीक आमची सगळीं पळोवप्यात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.